नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो. Headlines brought to you by GP Parsik Bank. निलेश काब्राल, मिलिंद नायक नवे मंत्री. सोपतोच सांजे मेरेन सोपूत विधी. मडगयकारांनी फ्रांसिसाक देवयले. भायल्या भायर निखळायलो म्हूण फ्रांसीस कोत्र. मायकल लंडनात. बीजेपीन दोगांक निखळावन 2 नवे मंत्री केले खरे, मात पार्टीतली दुसफूस आसा तशीच. मिलिंदाक मंत्री केल्ल्यान बीजेपीतूच शॉक. फुरियोज फ्रांसिसाचे राजकीय पुनर्वसनाचो प्लान. सरकाराक सांगिनासतना कोणेय टेस्टी केल्यार FIR. आरोग्य मंत्र्याची एक्टिविस्टांक शिटकावणी. काँग्रेस म्हणटा नुस्तेकारांची सबसिडी आयात निर्गत बंद करात. आनी खेळांत एशियन कपांत भारताचे टिमीक सुवात मेळपाची FC गोवा डिफेंडर सना सिंगाची मोख. मेन टिमीत जागो मेळिल्ल्यान उदेंतो मिडफिल्डर प्रिन्स्टन उमेदीर. आनी फिलिप पिंटो टेबल टेनिस सर्तीत धीरज आनी मल्लिका वस्ताद. पृथा आनी अंशुमन ज्युनियर गटांत जैतिवंत. फ्रांसीस आनी मडगयकाराक निमाणे देंवयले. काब्राल आनी मिलिंद नवे मंत्री. सोपतोच सांजे मेरेन दोगांचोय सोपूत विधी. दोगांकय फ्रांसीस आनी मडकयकाराची खातीं चड करून वाटून वतलीं. भायल्या भायर निखळायलो म्हूण फॉरेनांत ट्रिटमेंटाक गेल्लो फ्रांसीस तिडकला. मायकल लंडनात. सभापती सावंत आनी उपसभापती मायकलाचे इलेक्टेड पोस्ट विधानसभेत लॉक जाल्ल्यान निलेश आनी मिलिंदाक अच्छे दिन. गोयची सरकाराची व्यवस्था जाग्यार घालपाच्या नांवान दुयेंत फ्रांसीस डिसोजा आनी पांडुरंग मडकयकाराक निमाणे नाल्ल दिलो. कुडचडेचो आमदार निलेश काब्राल आनी मुरगांवचो आमदार मिलिंद नायकाच्या गळ्यांत मंत्रीपदाची माळ पडली. दोगूय खुश. एक्सपिरियन्स पावरान आसलो तुमकां सांगला बी ना इन द एंड इट इज मिनिस्ट्री न्ही खंयची तरी मिनिस्ट्री नॉट नेसेसरी पावर एडमिनिस्ट्रेशनची थोडी नॉलेज येयला गेल्या फावटी येयल्या नंतर दुसऱ्या मिनिस्टरनूय गेल्यार तितलेच आपण काम करपा जाय. स्वताच्या मेहनतीचेर काम करपाची सवय आहा. काम करपाची उमेद आहा. पोर्टफोलियो सांगल्या बी ना सांगू ना आमकां आयज काल म्हाका हांव कोणाकूच सांगूंक ना, कोणा कडेन मागूंक ना. सगळे देवाचेर सोडलेले. त्या प्रमाणे म्हाज्या मना प्रमाणे जाला. I don't know because I did not pressurize, I did not do any lobbying. Maybe because of seniority. सीएम एम्सात एडमीट आहात थंयच्यान ते तुमचे कडेन उलयलो. सकाळी म्हाजे कडेन 9:30 पावणे 10 जेन्ना म्हजो एक आय कॅम्प चालू आशिल्लो, कित्याक आज मोदीचे बर्थडेच्या निमतान पार्टीन कामां दिल्ली, तो म्हजो एक आय कॅम्प चालू आशिल्लो. तेन्ना म्हाका फोन केलो सीएमान की म्हणपा लागलो, निलेश तुका हांवें मंत्री करपाचें थारायलां. म्हजे जे तुजे भरोसा आहा तो भरोसा तसोच दवरचो. म्हजे जो विश्वास आसा तसोच दवरचो. तेन्ना सर म्हणलें देव बरें करूं. आनी हो विश्वास तुवें म्हाका जो मंत्री करून दिल्लो करपाचो जो सांगला तो तितलोच पुरो म्हणून सांगलेलें. आनी हेजे पयलीं खुबशे आमी उलयल्ले आसा तो बरो नासतना. आनी ताका मनान आसतलें की खंय तरी गोंयान फुडें व्हरपाक जाय. आनी हांव तेजे चरणा खाली वा तेजे चरणा फाटल्यान हांव वावरतलो. जी तेणें पळय गोंयान आपणाचें नांव दवरलां, आपणाचें गोंयान जशें प्रशासन लोक तेजे फाटल्यान फॅन आसा. भारतीय जनता पार्टीचेच न्ही, खुबशे बाकीचे तेजे फॅन खूब आसा. तशें काम करून म्हाका दिसता हांव तेजे इतलो पावचो ना, पूण तेजे इतले पावपाचो प्रयत्न करतलो. तुमचे कडेन उलयल्या म्हणटून तेंच्यान पोर्टफोलियो मातशी हिंट दिली आसता ना. म्हाका पोर्टफोलियोचे पडोवंकूच ना. म्हाका मंत्री केलो तो व्हडलो पोर्टफोलियो कोणाक पडोवंक गेलो. जे कितें दितलो तो म्हाका जर फाल्यां 1-2 म्हयन्यांनी वा 6 म्हयन्यांनी देंवयलो, म्हाका मंत्री म्हणून देवूंक शकता, म्हाका आमदार म्हणून देवूंक शकना. सो हांव हॅप्पी लोकांचें काम करपाक. वयल्यान कुडचड्या खातीर जे काम करपाक जे विशय आसा तो हांव मोडान काम करतलो. मंत्री फाल्यां जर म्हाका सांगलें तूं देंव म्हणून सीएमान सांगलें हांव उमेदीन देंवतलो. आतां सांगता सगळ्या वचून सांगता. फाटल्यान सांगपाची गरजूच ना. म्हाका दूख जावचोच ना. कलिगा मध्ये बिटरनेस जाल्यार कशी कलिगा भितर जे वायटपण आसा पळय, कलिगांनी जे कोणाक वायटपण दिसलां म्हाका खबर ना, हांवें पळोवंक ना बातम्यो सकाळच्यान. पूण तांकां दिसता जी सीएमाचो अल्टिमेटली सीएम मंत्री करता, हांव मंत्री करना. सो सीएमाचें डिसिजन हांव कसो वायट वा बरें कितें सांगूंक शकतलो. सो सीएमान जे डिसिजन दिला तितून हांव आसा. फाल्यां जर सीएमान सांगलें की तूंय देंव म्हणून हांव देंवतलो, तशें कितें आहा.
सो अल्टिमेटली चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इज इम्पॉर्टंट न्ही. हांव फाल्यां चीफ मिनिस्टर जालो, एक एक्झाम्पल दिता जाल्यार मंत्रिमंडळ हांव सांगता ते जातले, आनी कोण सांगता ते कशें जातले. बीजेपीन खंय तांच्या कोटांतल्यान मंत्रीपदां दिल्यात, दोगांक काडले, दोगांक दिले. This is an alliance government, and the BJP has exited 2 ministers from their quota and brought in 2 ministers from their quota. This has nothing to do with it. It does not have any bearing on it. It is a decision we have to accept, being a collective decision and being part of the cabinet. But basically, it is pertaining to the BJP. It is an internal matter of the BJP. सांगी नासतना निखळायलो म्हूण फ्रांसीस बेजार. निमाणो पर्याय म्हूण आपल्याक बीजेपींतल्यानूय काडूंक शकतात. काल पर्रीकाराक कॉल केल्लो, ताणें खंय रिस्पॉन्ड करूंक ना. आयज खंय पर्रीकार हायकमांडान निर्णय घेतला म्हूण फ्रांसीसाक सांगता. प्रदेशाध्यक्ष विनय तेंडुलकार फ्रांसीसाच्या पॉलिटिकल रिहॅबिलिटेशनाची भाशा करता. फ्रांसीस डिसोजा हे पक्षाचे प्रामाणीक सैनीक आसा, प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा. थोडे मातशे हट जाले आसतले, कारण गेली 1 वर्स 1.5 वर्स तेंची तब्येतूय बरोबर ना. आज ते विदेशांत उपचार घेता. हांव देवा कडेन मागता की ते बेगिनात बेगीन उपचार बरे जावन एक गोंयांत परत येतले. आनी पक्षान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा, तांकां जबाबदारी दिवपाचे, वेवस्थीत दितले जबाबदारी, पक्षाचे कामूय दितले आनी सरकारा भितर तेंचो योग्य तो मान सन्मान राखलो गेलो वता. फ्रांसीस आनी मडकयकाराक निखळायलो ताचे व्हडलेशे बीजेपीवाल्यांकूय अजाप ना. शॉक तो मिलिंदाक मंत्री केला ताचो. बीजेपीचे बहुमत विधानसभेत हुमकळिल्ल्यान सभापती प्रमोद सावंत आनी उपसभापती मायकल विधानसभेत इलेक्टेड पोस्टांचेर लॉक जाल्यात ती गजाल वेगळी. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी आनी शिरीष कुंकळेकार. बीजेपीन दोगांक निखळून 2 नवे मंत्री केले खरे, मात पार्टींतली धुसफूस आसा तशीच. मिलिंदाक मंत्री केल्ल्यान बीजेपीवाल्यांकूच शॉक. सुदीन म्हणटा पर्रीकारान ताका सांगिल्लें तश्शें केलां. विजय म्हणटा ताका नव्या मंत्र्यांचें कांयच खबर नाशिल्लें. विनय तेंडुलकार मात फुर्योज जाल्ल्या फ्रांसीसाच्या पॉलिटिकल पुनर्वसनाच्यो गजाली करता. बीजेपीन 2 दुयेंत मंत्र्यांक देंवन 2 नव्या मंत्र्यांक सुवात दिली. बीजेपीचो हो निर्णय सोमारा जाहीर जालो आनी सांजे 4 मेरेन 2 मंत्र्यांनी सोपुतय घेतलो. मात कुंभारजुवा आनी म्हापशेच्या ब्लॉक समिती आनी वांगड्यांक मात हाचेर कांयच खबर ना. आपल्या पार्टींतले कोण मंत्री जावचे हे ती पार्टी थारायता. आपल्याक काब्राल आनी मिलिंदा बद्दल कांयच सांगूंक ना म्हूण विजय मिडियाक सांगता. मायकल लोबो खंय बरो लिडर, तो गोवा फॉरवर्डात आशिल्लो जाल्यार केन्नाचो मंत्री जावपाचो. विजयान फंड मारले. PWD मंत्री सुदीन म्हणटा पर्रीकारान आपल्याक सांगिल्लें तशेंच केलां. भायले भायर निखळायलो म्हूण फ्रांसीसाक मात प्रकरण बरेंच कोत्र गेलां. तो ट्विटरा वेल्यान मिडिया कडेन फ्रस्ट्रेशन काडटा. तातूंतच विनय ताचे राजकीय पुनर्वसनाच्यो गजाली करता. फ्रांसीस डिसोजा हे पक्षाचे प्रामाणीक सैनीक आसा, प्रामाणीक कार्यकर्ते आसा. थोडे मातशे हट जाले आसतले, कारण गेली 1 वर्स 1.5 वर्स तेंची तब्येतूय बरोबर ना. आज ते विदेशांत उपचार घेता. हांव देवा कडेन मागता की ते बेगिनात बेगीन उपचार बरे जावन एक गोंयांत परत येतले आनी पक्षान मुख्यमंत्र्यान सुद्दां आमकां सांगलेलें आसा, तांकां जबाबदारी दिवपाचे, वेवस्थीत दितले जबाबदारी, पक्षाचे कामूय दितले आनी सरकारा भितर तेंचो योग्य तो मान सन्मान राखलो गेलो वता. लुईजीन म्हणटा मंत्री बदलून व्हडलेशें कांय जावपाचें ना. प्रशासन हिसपा भायर हल्ला. He has raised a right issue that there is no governance. For example, when I want to go to the power department chief engineer told me it goes to the chief minister. So many of the issues which are affecting day-to-day administration, day-to-day governance is affecting. And it is not only my view, it is the view of the BJP leaders also, BJP MLAs and the people of Goa. NCP म्हणटा खरो म्हणल्यार दुयेंत आशिल्ल्यान पर्रीकारानूच देवंक जाय. एक्सपिरियन्स जो आसलो न्हू, आयज जे म्हापशाक लागून आनी गोंयच्या जनतेक लागून तेणी आपलो टायम दिल्लो आनी आयज तो सीख आसा म्हणटा ताका आयज तेणी सांगला तूं आयज ती खुर्ची खाली कर म्हूण. तेणी मनोहर पर्रीकारान आपल्या पदाचो राजिनामो ताबडतोब तेणी दिवपाचो, सोडपाचो आनी खाटीचेर ताका बॅड रॅश आहा न्हू, खाटीचेर तेणी बॅड रॅश घेवपाची म्हणून हांव राष्ट्रवादी तर्फे ताका मागता. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण विनय तेंडुलकार कुंभारजुवेच्या ब्लॉक समिती बरोबर मंगळारा मडकयकाराच्या घरा कडेन बसका घेवपाचो आसा. फ्रांसीस ऑक्टोबराच्या पयल्या आठवड्यात गोंयांत पावपाचो.
फ्रांसिसाच्या घराकडेन सोमारा कार्यकर्त्यांची बसका. दोगांचेय कॅम्प खुबळ्यात. Staff in his office, there hasn't been anything that has come officially. So I actually asked my father and I said, why don't you, instead of believing all these rumors, why don't we call CM and ask him, whether it's true or not. So I actually dialed Honorable Chief Minister and I handed over the phone to my father and he asked him actually that what are these rumors that are going on? I've been seeing on social media. So Honorable CM said there is nothing of that sort, and if there was any decision that was going to be taken, that he would consult him and inform him prior to taking such a decision. But it seems that they have done it. It seems like it was well planned and we were not aware of the decision that they have taken. प्रशासन खंयूय पावनी. सोपूतविधी मात बीजेपीन एक्सप्रेस आटपून घेतलो. सोपूतविधीक सांगेचे अपक्ष युती आमदार प्रसाद गांवकार ना. मायकल लोबो लंडनात. श्रीपाद नाईक बेंगलोर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदलो वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार आड सुप्रीम कोर्टात घाल्ली झेवियर फियालोची याचिका दाखल. वेंचणुके वेळार भ्रष्ट पद्दतीन प्रचार केलो. मडकयकारान मतदारांक गिफ्ट कुपनां वाटिल्लीं ताका अपात्र करचो म्हूण तेन्नाचो काँग्रेसीचो उमेदवार फियालोची याचिका. हायकोर्टांत ही याचिका पुरावे ना म्हूण भायर पडिल्ली. आतां पुरावे दाखयिल्ल्यान खंय सुप्रीम कोर्टान दखल घेतल्या. घेव एक कमर्शियल ब्रेक.